मुरगांव म्हालात आशिल्ल्या ब्राह्मण समाजाक एकठांय हाडून हिंदू समाजा खातीर बरो वावर करपाच्या हेतान मुरगांवांतले ब्राह्मण एकठांय आयल्यात। तांणी ब्राह्मण समाज संघटनेची स्थापनाय केल्या। कोविड महामारींतल्यान देशाक वाचोवचो म्हूण यज्ञय केला। तशेंच मरण आयिल्ल्या मनशांचे अंतिम विधी करपा खातीर मुरगांवांतल्या लोकांक मुरगांवांतच एक सुवात तयार करपाचें तांणी थारायलां खंय। मंत्री मिलिंद नायकानूय ब्राह्मण समाज संघटनेन घेतिल्ल्या थारावाक तेंको दिला। हो सगळो जो एकवट जाला पळय तो आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या बऱ्या खातीर जाल्लो आसा, हिंदू संघटने खातीर बरो जाल्लो आसा आनी हांव ताका ताचो हे फुडाकार घेतल्या खातीर येवकार करता, वेलकम जाता हे। आनी फुडें आमचो एक विश्व हिंदू तर्फेन एक बरीशी हें जावपाची आसा हांगा आमच्या तालुक्यान भितर। आमच्या ब्राह्मण समाजा कडेन वचून आमी सगळ्यांक एकत्रीत केले आनी आयज आमी ही संघटना तयार करून आजच्या दिसाच्यान आमी फुडाराक आमचे जे यजमान आसा म्हणजेच मुरमगांवान आमी पयलींचे जे कोण पुरोहीत जे आसा हे पुरोहीत आमी आयज हांगासर आमच्या यजमानांक सेवा दिवपाच्या खातीर भायर सरिल्ले आसा। आतां फुडाराक आमचे भरपूर विशय आसा जेंकां ॲप तयार करपाचे आसा, बाकीचे गोश्टी आसा, ताच्याच बरोबर आमची हरवळ्याच्या अशा ठिकाणचे जे और्ध्वदेहीक कार्य चलता ते वास्कोच्या अशा स्थळान आमचे करपाचें चालू आसा। ताच्या उपरांत आमची बारीक बारीक म्हणजे समाजकार्य म्हणजे जे गोशाळा अशे जे आसा अशे विशय आमी हातान घेवपाचे आसा तेन्ना ह्या गोश्टी खातीर ही संघटना आमची एक आमी तयार केल्ली। हरवळ्या वचून जे कार्य करता आमच्यान कोण तरी गेलो जाल्यार ते कार्य सुद्दां आमच्या मुरगांव तालुक्यात करपाक एक जागोय तेंच्यांनी दवरला, पळयला आनी कोणी तरी तांकां उतार दिला म्हणटा की त्या जाग्याचेर तुमी केल्या जाल्यार हरकत ना, दर्याचें केला आनी हे शेवटी बरेंच कार्य म्हणजे मनीस गेल्या नंतर तेची आमी जी विधी करता हे खरेंच बरें कार्य तें करपाचें तेतूंतलें एक म्हणजे हांगा खंय करप जेणे करून आमच्या ह्या तालुक्यांतल्या आनी जवळपासच्या लोकांक सुद्दां त्रास जावचो न्हय अशें उद्देशान म्हणजे खुबशे तेंच्या खुबशे बरी कामां करपाचें तेंचें लिस्ट आसा। तेच्या पलीकडे वचून जी जगाचेर महामारी कोविड-19ची चल्ल्या तेतूंतसून आमकां देवान साल्वार करचें हे उद्देश दवरून आयज फाटल्यान तुमी पळयला येदो व्हडलो होम घातला, सगळे भटजी तितून सामील जाला। जवळ जवळ म्हाका दिसता 100 तरी भटजी ह्या एरियांत आसात आनी हे सगळे जाण येयल्या, थोडे येवन गेला, थोडे येवपाच्या तेंची कल्पना तेंच्या तकलेन ती बरी देवान कल्पना हाडल्या